नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आज आरोग्य भाग्याचे 16चे उपाख्यान म्हळ्यार 16th एपिसोडाक आमी येवन पावल्यांची. आज आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रम प्राय आयले म्हण सांगू येता 16 नवे तशें. आज आमी चयन केलेले विषय नर मनीस न्यूरॉन्स एट वर्क. मनुष्याले देहांतू क्षिप्र जावन विद्युत संचारशी संदेश वाहन करचे तांगेले नरमंडल. हे नरमंडल मनशाले माथ्या सावन पांयाचे बोटाताय विस्तृत जावन आसा. असल एक नरमंडलाचेरी आमी आमगेल ज्ञान वाडोया. ह्या विशयारी ज्ञान वाडोवच्याक आज आमगेल मध्य आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध नररोग चिकित्सज्ञ या कन्सल्टंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी शिवानंद पै हानी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर शिवानंद पै हानी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज अंतू MBBS, MD इन जनरल मेडिसिन आणि DM इन न्यूरोलॉजी स्नातकोत्तर पदवीचे फावो केला. MD जनरल मेडिसिनांतू गोल्ड मेडल आणि DM न्यूरोलॉजीचे बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट जावन हानी आसाची. प्रस्तुत कोडियालाचे KMCंतू कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू एसोसिएट प्रोफेसर जावन तांगेल सेव दिता आसाची. डॉक्टर मामा मुगेले पयले प्रश्न कसो म्हळ्यार आतां हांव सांगिल प्रमाणे नरमंडल म्हळ्यार आमगेल माथ्या सावन पांया बोटाताय संचार करचे जेवता तसले एक अंग म्हणत. हाचे रचनाक्रमाचे ಸ್ವಲ್ಪ विवर सांगता. ओके. आमगेला या ब्रेन नर्वस सिस्टम म्हळ्यार इट कॅन बी डिवायडेड इंटू ब्रॉडली 2 पार्ट्स. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम म्हणटाची आणि एक पेरिफरल नर्वस सिस्टम म्हणटाची. ही सेंट्रल नर्वस सिस्टमांतू आमगेल ब्रेन असता, मागीर तुमगेल्या स्पायनल कॉर्ड तांतू सांगताची. वरेस पेरिफरल नर्वस सिस्टमांतू स्पायनल कॉर्ड सुकून येवची नर्व्स तांतू ब्रेकल प्लेक्सस आसच्या पुरो, लंबार प्लेक्सस आसच्या पुरो, हाता नर्व्स आणि पाया नर्व्स जावन मागीर त्या मसल्साक वरे कनेक्शन असता. त्या एक जंक्शन असता ताका न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन म्हणून. सो टुगेदर इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आणि पेरिफरल नर्वस सिस्टम. आता हांव तुमगेले एक बोट आपल्यारी एक पिनान प्रिक केल्यार कंप्ल्यारी कुडे त्या सगळे इम्पल्स बोटा सुकून ब्रेना वयर ते वता. तशीच हांव तुमकां दोळ बंद कर म्हण म्हळी कुडे एक इम्पल्स तुमगेले कान्ना सुकून वचून हियरिंग एपरेटस वचून ब्रेना वचून डॉक्टर मामान सांगला दोळ बंद करी म्हणून यू विल क्लोज द आयज. इट्स ऑल रिलेटेड टू द कनेक्शन्स अँड द नेटवर्क. तुम्ही सांगेल म्हणके विद्युत संचार म्हणकेची आमगेले ब्रेनांतू सगळे इम्पल्स तशी वता. म्हणजे तुम्ही सांगचे प्रमाणे आमगेल चित्रा दाखयले अशी सुरवे ब्रेन म्हळ्यार मस्तिष्क सुकून ते स्पायनल कॉर्ड येवन मागीर तांकां सुकून अशी ब्रांच जावन दुसरे अंगा वता. करेक्ट. तशें जाल्यार आतां सर्वव्यापी आसा म्हण जालें. तशें जाल्यार हाजे रोग कितले पुरो आसा? देर आर लॉट ऑफ डिसीजेस. आता हांव ते लिस्ट करचे जायना तितले नमने डिसीज आसा. बट मेन देर आर सर्टन डिसीजेस विच एफेक्ट्स द ब्रेन. देर आर सर्टन डिसीजेस विच एफेक्ट द स्पायनल कॉर्ड आणि पेरिफरल नर्व्स आणि मसल डिसीज. आता ब्रेनांतू आमी स्ट्रोक आसच्या पुरो, एपिलेप्सी आसच्या पुरो, मागीर ब्रेना इन्फेक्शन जाता. लायक TB कशी लंग्सा जाता पळय तशी ब्रेनाक इन्फेक्शन जाता. ट्युबरक्युलर मेनिंजायटीस जाता, बॅक्टेरियल मेनिंजायटीस जाता. तशी मस्त डिसीज ब्रेन एफेक्ट जेवता आसा. स्पायनल कॉर्डांतूय सूज आसता, स्पायनल मायलायटीस म्हणटाचे आमी ताका. तशीच आमगेल्या नर वीक जेवचे डिसीज असता, पेरिफरल न्यूरोपॅथी म्हणटाचे आमी ताका. मागीर केलो पटी केलो नर्व एंट्रॅपमेंट असता, कार्पल टनल सिंड्रोम म्हण आसच्या पुरो, पाया नर्व केलो एंट्रॅप जावन आसच्या पुरो. तशी मस्त डिसीज असता. केलो डिसीज मसल्साक एफेक्ट जाता, मायोपॅथी म्हण म्हणटाची. सो तशी डिफरंट डिसीजेस आर देर. जाल्यार ब्रेनाक मेन आशिल्ले डिसीजेस कसो म्हळ्यार एपिलेप्सी, अपस्मार म्हणटाची. मागीर स्ट्रोक, ब्रेनांत रक्तनाळ ब्लॉक जावन जनाक बल हुणी जावचे डिसीज. एके ब्रेनांतू हेमरेज जावचे, रक्तनाळ बेतून हेमरेज जावचे, ताका ब्रेन हेमरेज म्हणटाचे. सो मेनली डिसीजेस एफेक्टिंग द ब्रेन आर देर. तुम्ही एक पळोवचे गेल्यार एक सामान्य जन
एक ना एक पंता तांणी येवन एक नरा डॉक्टराक येवन मेळटाची कसलेय एक कारणाक तांकां त्या नराचे संबंधी रोग आसा पुरो नातील आसा पुरो जाल्यार तांणी एक पंता येवन डॉक्टराक येवन मेळटाची. तशें आसतना हे न्यूरोलॉजिकल एक्झामिनेशन म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार नररोगा जावं कसलें तसलें परीक्षण कसं पुरो आसा आनी हे कोणा अगत्य आसा हाजें. म्हळ्यार मेन आमगेले येवचे ओपीडी येवचे सिम्पटम्स हेडेक हे मत्ते दुखी आशिल्ले सिम्पटम्स आशिल्ले पेशंट्सान युजली न्यूरोलॉजिस्टाक येवका कसले म्हळ्यार मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द कॉजेस फॉर हेडेक आर न्यूरोलॉजिकल इन ऑरिजिन. 10% ऑफ द हेडेक are because of other causes like maybe ENT causes, sinusitis asha puro, dolache drishti problem asha puro, tasal causes. But most of the 90% of the headache are because of neurological problem. Magiri ಕೆಲವು symptoms asta like memory problems asta tanni neurologist ka consult korka jata. विसोरचे आसच्या पुरो मागीर उल्लोची तोंदरे आसच्या पुरो स्पीच डिस्टर्बन्स आसा त्या आकाय न्यूरोलॉजिस्टाकची कन्सल्ट करका जाता. परीक्षण कसं पुरो म्हण आसा वय आमी मेन या सिम्पटम्स आयिल्ले जनांक आतां विंगड फिल्डांतू आतां कार्डियोलॉजी आसच्या पुरो गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी आसच्या पुरो रुमॅटॉलॉजी इम्युनॉलॉजी आसच्या पुरो तांणी पुरे दे रिलाय अपॉन ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन्स म्हळ्यार तांकां ते जावूक ते डायग्नोस करूक. बट आमगेल फिल्डान कशें म्हळ्यार आमी वी रिलाय अपॉन हिस्ट्री म्हळ्यार तांणी सांगचे सिम्पटम्साक आमी मस्त वॅल्युएशन दिताची आनी तांणी दिलेले कशी प्रोग्रेस जाल्या कशी चड जाल्या त्या रितीर आमी एनालिसीस करून एक 15 to 20 मिनिट्स आमी पेशंट्स जाले टायम स्पेंड करताची. तद आमी ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ करताचे. इन्व्हेस्टिगेशन्सांतू मेन आमगेले आर्ममेंटेरियम म्हणटाचे कसं आमगेले बत्तळेगे बाण म्हणटा तांतू आसचे एक सीटी स्कॅन एक MRI तांतू आमकां ब्रेनांत स्ट्रक्चरल कशें आसा म्हूण कळटा. आतां ब्रेनांत ब्लॉक आसा की गेड्डे आसा की ट्युमर आसा की ते पुरे आमकां दिसता ते स्कॅन केल्यार सीटी स्कॅन आनी MRI. तशीच आमकां हे फिट्सनियास्की म्हूण पळोवचे खातीर EEG म्हूण करताची इलेक्ट्रो एन्केफेलोग्राम म्हूण करताची आनी पेरिफरल नर्व सिस्टम कशें आसा म्हूण पळोवचे खातीर नर्व कंडक्शन स्टडी आनी मसल्सांतू कशा नमन्याचे डिसीज आसा म्हूण पळोवच्याक आमी मसल्सा सू घालून टेस्ट करता EMG म्हणटाची इलेक्ट्रोमायोग्राफी. सो त्या इतले टेस्टांत आमकां कळटा. डेफिनेटली ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन जावं का सिस्टमिक डिसीज कसले आसकी म्हूण पळोवच्याक आतां डायबिटीज आसकी म्हूण पळोवच्याक आमकां ब्लड टेस्ट करका ऑर्डर टेस्ट करून कसले प्लेटलेट्स हेमोग्लोबिन हिमोग्राम करका जाता CBC करका जाता शुगर थायरॉइड आनी करका जाता. हे मल्टी सिस्टम डिसीज मल्टिपल ऑर्गन एफेक्ट जाता. आतां थायरॉइड आशिल्ले प्रॉब्लेम म्हाका नर्व प्रॉब्लेम आसता प्रॉक्सिमल विकनेस जावन मायोपॅथी आसच्या पुरो. थायरॉइड आशिल्ल्यांक एंट्रॅपमेंट न्यूरोपॅथी कार्पल टनल सिंड्रोम येवच्या पुरो. तशी रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन करका. बट आमगेल्यान तूं मेन कसं आसचें म्हळ्यार एक CT स्कॅन MRI EEG आनी नर्व कंडक्शन स्टडी. अते मस्तिष्क पळयल्यार आमगेले मस्तिष्कांत विविध भाग आसा मस्त म्हळ्यार हे भाग याच काम करचे अनेक भाग अनेक काम करचे म्हणून हाका लोब्स ऑफ द ब्रेन म्हणून म्हणटांची इंग्लिशांत. सो या लोब्स ऑफ द ब्रेना विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. ये ब्रेन आस पळय मस्त एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आमकां इमॅजिन करूं जायना. देर आर सर्टन फंक्शन्स इवन वी डोंट नो स्टील हॅज टू बी रिसर्च्ड खंयची पार्ट खंयच्याक या जाता म्हणून म्हळ्यार. बट ब्रॉडली सांगचे जाल्यार आमगेल्या ब्रेनांत फ्रंटल लोब आसा दॅट इज कन्सर्न्ड विथ द येद्राशी पार्ट दॅट इज कन्सर्न्ड विथ द इमोशन्स आनी प्लॅनिंग जजमेंट. आमी एक प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन आसच्या पुरो एक कसले प्लॅन करूं आसच्या पुरो. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एक पेशंटान नेमगेताची तूं आतां बॉम्बे वचच्या कसं करता म्हणून. सो ही हॅज टू प्लॅन इट म्हळ्यार डॉक्टर मॅम हांव एक टिकेट घेता त्या टायमार ओके. सो दोज थिंग्स प्लॅनिंग हॅज टू बी डन बाय द फ्रंटल लोब. सो बेसिकली एक आमगेले फ्रंटल लोब आसा म्हळ्यार प्लॅनिंगान तो आसता. मागीर set making set planning that is also concerned with the frontal lobe. Magir emotions amgele emotions pure gets controlled by the frontal lobe. Somebody who is having the frontal lobe tumor or frontal lobe lesions they will not have emotions. A social judgment will be altered. He might pass urine in the public also. So these things alshik muna asana.
So these things will be controlled by the frontal lobe. Magir amgel temporal lobe hangashe, that is concerned with the memory. Atami udgas warche att nimgilala att udgas warche recent memory, that is concerned with the temporal lobe. Atami gajni picture pulana shakor pura jana tantu bitar kasam bala taka head injury jawno temporal lobe damage jala. So ta disease antu kas malari tanka recent visarta, recent memory impairment will be there. Magir amgela Alzheimer's disease antu, dementia antu marevutana maregulitana manta pala. So tantu bitari jawche temporal lobe atrophy, tantu memory loss jata. So amgel main ye temporal lobe dominant amgel brain a दोन असं, एक dominant and एक non-dominant. Dominant lobe is concerned with the memory, whereas non-dominant temporal lobe is concerned with the music, arts, music. त्यापुरे left-sided, right-sided temporal lobe. मागिरी तुमगेला parietal lobe is concerned with the mainly like a dressing. Parietal lobe is concerned with the dressing sense आणि geographical orientation. आता एक जागे गेल्यार ओपास मागशी कशी येवचे त्याची जागे आता आमके एक पटी एक जागे आयल्यारी नेक्स्ट एक महिन्यान आयल्यारी माग त्या एरी कळता कशी खंयची एरिया वचूका कशी येवका म्हणून. The problem with the parietal lobe असल्यार ताका instead of going to the bathroom he might go to the bedroom तशी. So त्या problems असतात. Whereas occipital lobe is concerned with the mainly visual memories. Makshi part asha. Tantu amgela even recognition, face recognition. Ata tu for example ek amgela old politician ala Indira Gandhi photo dakelari. Tu kedan ki polo nasta. Tu kai daily polena. Tu te photo dakela kon mala tu Indira Gandhi mon sangta. So that is concerned with the kasala amgela visual recognition memory. Affected that area will produce prosopagnosia. He will not be able to recognize the past photos of great people or great politicians will be hampered. So tashjat amgel main amgel brain antu frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe आणि occipital lobe असं. तशी विविध भाग विविध दुसरे काम करतात. आता एकलो आर्टिस्ट जावन असले तागेले राईट टेम्पोरल लोब पॅरायटल लोब या जावन असता म्हणजे टेम्पोरल लोब ऍक्टिव्ह जावन असता म्हणून. सो आम्ही त्या पळच खातीर आम्ही या स्कॅन कोण पळयताची कसं तुमगेला पेट स्कॅन कोण पळयताची एपिलेप्सी सर्जरी करताना आम्ही ताचे पयस फुडें पेट स्कॅन कोण करताची तेदना हात वयर करी मळी कुडले आमगेल हाता एरिया ऍक्टिव्ह जावन असता, सर्क्युलेशन चड असता. पाय वयर करताना म्हणताना त्या पाया एरियान तो चड सर्क्युलेशन असता. सो वी विल कम टू नो एक्झॅक्टली विच lobe is functioning at what time. So in fact we give some complicated calculation like 43 into 53. So tu gel the brain active kartana त्या area circulation चड जाता. So everything we can visually see. तांतु कसले दोष असल्या समकोर जतगी बळ्याकले मेमोरी उणे अस चेड कोर जतगी ಕೆಲವು डिसीज आसा का न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज आसा आमका कंप्लीट रिकवरी करची कष्ट, बट देयर आर सर्टन मेडिसिन्स व्हिच विल प्रिव्हेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज. ने तशने एक दड्ड अस समशिक्कू हुशारना तसल मनशांक मेमोरी बूस्ट कोर कसले मेन कसं म्हळारी तसल पेशंट्स असल्यारी आम्ही IQ असेसमेंट कोण पळयताची तांगेल IQ मस्त लो असल्यारी दे आर लाईक मेंटल रिटार्डेशन. So if they are borderline intelligence, suppose their intelligent quotient is 70 to 85, such patients can be trained. They need something like a CBT, combined behavioral therapy kornu. तांका कशी ट्रेन करू जाता. आता पूरा जन डॉक्टर इंजिनियर जावचे जायना. सो आम्ही तांगेल इंटेलिजन्स लेवल पळोनु त्या लेवलार तांक ट्रेन करू जाता. आता टेक्निकल एज्युकेशन दिवनु ही माइट बी अ व्हेरी गुड फिटर, ही माइट बी अ व्हेरी गुड टेक्निकल टर्नर, ऑल दोज थिंग्स. सो we can't make everybody into kasala. So that can be done by mainly by IQ assessment. करू जायना कारण तज्जन कसं साध्य असं त्या सांगू जाता म्हणजे तुम्ही. आता नररोग आणि मनोरोग मला साधारणपणे तर एकला कशी दिसताची तंतु व्यत्यास कसं असं. मनोरोग म्हळ्यार मेनली मानसिक काಯಿಲೆ तांतु भितर डिप्रेशन आसच्या पुरो, स्किझोफ्रेनिया आसच्या पुरो, मस्त सायकॅट्रिक डिसीज आसच्या पुरो. मागीर ಕೆಲವು न्यूरोटिक डिसीज म्हणटाचे एंजायटी असता तांतु भयन जावचे, पॅनिक अटॅक्स आसच्या पुरो, एक नमने एंटिसिपेटरी एंजायटी त्या पुरे असता. वरएज मेन सायकॅट्रिक डिसीज तो डिप्रेशन आणि स्किझोफ्रेनिया असता. ज्याला कसं म्हळ्यार आमगेले न्यूरोलॉजिकल डिसीज तो दोन्ही मिक्सचर असता. पार्किन्सन्स डिसीज तो पेशंट्स डिप्रेशन असता, डिमेन्शिया डिसीज तो सायकोटिक प्रॉब्लेम असता.
आसता. सो दे आर व्हेरी complex and intertwined and interrelated. There are certain areas of the brain, like I told you, temporal lobe and frontal lobe, they are so connected with the complicated network. We find patients having neurological problem and psychiatric problem together. We have seen that patients going and landing up with a psychiatrist, they are having neurological problems. आता तुम्ही आता भयण जेवचे प्रमाणे भयण जेतन एक सामान्य जावन आमकां परीक्षे भयण आसता चेडवांक भयण जेतन एक हात पाय हलच्यो एक खडखड येवची एक सामान्य जाल्ली एक संगती जाल्यार ಕೆಲವು ಜನಾಕ ನುತ असतना कसले नमनेचे टेन्शन जो यच्चन जो नातील तेदना हात पाय खडखडत असता नुत तांगेले हात पाय खडखडत असता म्हळ्यार नॉर्मल आसा तांकां कसले रोग ना ते कसा निमित जाता ते ट्रेमर्स म्हणटाचे आमी ताका म्हळ्यार हात अशे धरले तेन्ना गडगड गडगड हलचे ताका हलवार कारण आसता एक फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स म्हणटाचे फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स ಕೆಲವು ಪಟಿ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ घेता पळय आसताले इनहेलरांनी घेतिल्यांक हात शेक जाता दॅट इज बिकॉज ऑफ सर्टन ड्रग्स ಕೆಲವು ಪಟಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೂ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಜಾತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಯೋಲॉजिकल ट्रेमर्स ಕೆಲವು ಪಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂತೂ ಶೇಕ್ जावचे आसता ताका एसेन्शियल ट्रेमर्स म्हणटाचे ईटी म्हणटाचे एसेन्शियल ट्रेमर्स ಕೆಲವು ಪಟಿ एक न्यूरो प्रॉब्लम ಅಂತೂ ಶೇಕ್ जाता ताका पार्किन्सन्स म्हणटाचे तांतू रेस्ट ट्रेमर्स तांणी नुत बशिल तेन्ना हार्ट शेक जाता सो पुरे हात शेक जावचे पार्किन्सन्स म्हण ना आमी सो आतां आमी गेला या व्यू करतले व्यूअर्सांक ट्रेमर्स असले कुठले पुरे डिसीज पार्किन्सन्स म्हणू जायना सो त्या पार्किन्सन्सान तू अलॉंग विथ द ट्रेमर्स तांकां चमकूच कश्ट आसता मागीर आमी तांगेले हात या मूव कोन पळयता तांगेले बॉडी स्टिफ आसता रिजिडिटी म्हण आसता तांकां सो देर आर सर्टन क्रायटेरियाज फॉर डायग्नोसिंग पार्किन्सन्स अलॉंग विथ द ट्रेमर्स दे हॅव स्टिफनेस ऑफ द बॉडी मागीर पॉस्चरल इन्स्टेबिलिटी म्हळ्यार पडची साध्यता आसता तांकां आनी ताजे वटू तांगेले चमकणे व्हेरी स्लो आसता ब्रॅडिकायनेसिया म्हणटाचे चमकूच मस्त स्लो आसता सो ह्या पुरे असल्या मात्र आमी तांकां पार्किन्सन्स म्हण म्हणटाचे सो ट्रेमर्स कॅन बी बिकॉज ऑफ मेनली फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स एसेन्शियल ट्रेमर्स आनी रेस्ट ट्रेमर्स इन पार्किन्सन्स ಕೆಲವು जनाक एक समस्या आसता कसं म्हणल्यार रात्री म्हणटना दिसात तांणी युजली कांय जाणा तांकां रात्री म्हणटना तांगेले हाता वयरी या पवल्या वयरी तांकां मुय येवचे नातल्यार रूख मांडिले अशें जेवचे नातल्यार तांणी अशें कोरका पडता आसता अशें करतना दुखचे हात म्हळ्यार मेन तांगेली समस्या कसं आसता म्हळ्यार एक मुय येवचे रूख मांडचे आनी दुखचे याक कसा निमित जाता लायक क्वेश्चन तुम्ही निमगेला आमगेला ओपीडीन तू एक 100 पेशंट पळयला रे एक 10 सुकून 15 जण याची सिम्पटम्स असता ताका आमी कार्पल टनल सिंड्रोम म्हणटाची हांगे एक मस्त बोन्स आसा एक 10 बोन्स आसा ताका कार्पल बोन रिस्टांत ते कार्पल बोन म्हणटाची ताजी तुग एक नर्व वता मीडियन नर्व म्हणून कशी आमगेले ट्रेन एक टनला भितर वता तशीच या नर या कार्पल टनला वता ते नर्व ते ट्रॅप जाल्यार ह्या सिम्पटम्स येता तुम्ही सांगेल मणक्याची हात मुयोवचो रात्री टायमार न्हिदले तेन्ना सिम्पटम्स चड जाता आनी ह्या सिम्पटम्स चड आमी पळयला कोणाल म्हळ्यार फार्मर्स दूध काडटा पळय तांकां ह्या हात ह्या पोजिशन जाता धार काडटा मागीर कंप्युटरार माउस यूज करतले और somebody who is using the hand like thriller यूज करता पळय या करता यूज करताची एक एक सारे मेकॅनिकल डिवाइस यूज करतले तांकां व्हेरी कॉमन बिकॉज वेर एंड टेर जावन त्या नरावयर प्रेशर पडता समटायम्स इन डायबिटीक पेशंट्स वी सी दिस कार्पल टनल सिंड्रोम थायरॉइड प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक ह्या कार्पल टनल सिंड्रोम पळयताची ह्या डायग्नोज करता जाल्यार आमी मेनली तांणी सांगिल्ले सिम्पटम्सांत आमी ऑलमोस्ट डायग्नोज करताची आनी आमी एक नर्व कंडक्शन स्टडी हांव तावळे सांगिल्ले पळय त्या एनसीवी टेस्ट म्हणून कोण पळोवन नर्व ब्लॉक कस म्हणून पळयताची माइल्ड ब्लॉक जाल्यार आमी तांकां स्प्लिंट दिताची कार्पल टनल स्प्लिंट म्हणून सिवियर ब्लॉक असल्यार ताका आमी रिलीज करता जाता कार्पल टनल रिलीज म्हणून एक सान एक ऑपरेशन करून ओपन करून दिल्यार सिम्पटम्स रिलीफ जाता आता कोंकणी भाशेन नर म्हणजे आमी युजली वेन्जाक आमगे हातार पुरांक निला निला दिसता ते वेन्ज जाल्यार आमी ताका नर म्हणचे तशें नर आनी हांतू वेन्ज हांतू म्हळ्यार जनांक तुमी त्या कशी सांगतांची ताजी व्यत्यास कसो म्हणून एक्चुअली जनांक मस्त जनांक या रॉंग कॉन्सेप्ट आसा आमगेल्या केलो पेशंट वॅरिकोस वेनाचे येताचे एक्चुअली त्या बद नर न्हय ते रक्तनाळ वेन्स बद नर्व म्हळ्यार नर्व्स म्हळ्यार नर्वस सिस्टम आसुकून आयिल्ले स्पायनल कॉर्ड आसुकून येवचे वायर सिंपल टर्म्सार सांगचे जाल्यार ताका नर्व्स म्हणटाचे दोळ्या दिसना
ते पालपेट करू जाता म्हळ्यार सूक्ष्म जावन तुम्ही परीक्षा करताना डॉक्टरान आमकां नर्व पालपेट करू मेळटा म्हळ्यार आपोडू मेळटा ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮಕಂಗ ಹಾಜಿ ತೊಗ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ನಾರ್ ನರ್ವಸ್ ಪಡ್ ಪಾಲ್ಪೇಟ್ ಕरू मेळटा तशी पायी अंतू सुराल नर्व्स म्हणून आसा त्या पाल्पेट करू मेळटा दोळ्या दिसना आमकां दोळ्या दिसची एक नर्व ऑप्टिक नर्व आमी ते दोळ्या भितर फंडस एग्जामिनेशन कोण पळोवचें जाता ते भारी इम्पॉर्टंट आमकां ते फंडस पळयले कुडले मस्त सकट दिसता ಕೆಲವು जन पेशंट्स मेगेल्यार निमगे डॉक्टर माम तुम्ही कसं लाय आमकां लाईट घालून दोळ्या भितर पळयताची म्हाका तुमगे ब्रेना भितर कसं जाता म्हूण कळटा म्हूण म्हणचे म्हळ्यार आमकां ब्रेना भितर स्वेलिंग आस की ब्रेना भितर प्रेशर कशें चड आस की एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स जस्ट लायक युअर फेस टेल्स हाऊ यू आर सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द फंडस वी विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन whether there is increased pressure inside the brain or not or sometimes we can even diagnose some brain tumors also by seeing the फंडस तशें तुमी सांगचे प्रमाणे रे ह्या आतां आमी रक्तनाळ आमी नर म्हणटांची त्या बद नर न्हय म्हूण आतां डायबिटीस आशिल्ल्या मनशांक चडता वती कशें म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स जत्तरी डायबिटीस सुरू जावन अनकंट्रोल आसून ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर तांगेले स्पर्श ज्ञान ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता तावे चडती पायया तांगेले स्पर्श ज्ञान उणी जावचे तांकां जाल्यार खोंपल्यार कळना रगत येयल्यार कळना म्हणून हक्का डायबिटीक न्यूरोपॅथी म्हणून म्हणटांची म्हणून आमगेले हाजे फुडली उपाख्यानांत डॉक्टर मामान परस सांगिल्लें आसा हे डायबिटीक न्यूरोपॅथी ताचे समाधान आमी कशी पळोवया ओके पण डायबिटीक न्यूरोपॅथी युजली कोणा येता म्हळ्यार तुमी सांगिल्ले म्हणकेची अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स तांगेले HbA1c व्हेरी हाय आसता 3 महिने एवरेज मोर दॅन 10-12 तशें आशिल्ले पुअरली कंट्रोल डायबिटीक फास्टिंग शुगर 200-300 PPBS कंट्रोल नातील जनांक एक 7-8-10 वर्स जाल्ले डायबिटीस पेशंट्सांक हे एफेक्ट जाता ते डायबिटीक न्यूरोपॅथी दोन रितीर एफेक्ट जाता आमगेल्या नरांतू दोन टायप नर्व आसा एक स्मॉल फायबर म्हणटाची आणि एक लार्ज फायबर म्हणटाची या स्मॉल फायबर न्यूरोपॅथी आशिल्ल्या जनांक उज्ज येता म्हळ्यार एक मिरसांगे कोच्चोल पाया घालेल म्हणके एक मिरसांगे पिट्टी घालेल म्हणके पाया बर्निंग सेन्सेशन असता ताका स्मॉल फायबर न्यूरोपॅथी म्हणटाची लार्ज फायबर न्यूरोपॅथी म्हळ्यार होड नर्व एफेक्ट जालेले तांकां मेन आसचे नमनेस म्हळ्यार तांणी चमकल्यार कॉटनार चमकलेल म्हणकी फिलिंग जाता रेवेर चमकलेल म्हणकी फिलिंग जाता इवन नेलाचे स्पर्श ज्ञान कळना आतां नॉर्मली आमी खाली नेलार चमकले आमकां नेलाचे एक थंडसाण कळटा आमी चप्पल घाला म्हणून कळटा आमकां तसल पेशंट्साक तांणी एज इफ दे आर वॉकिंग ऑन अ कॉटन वूल त्या टायप ऑफ सेन्सेशन आसता मागीर सिवियर फॉर्म जाल्यार तांकां सेन्सेशनां कळना अशी पांया घाय जाता मागीर इवन गँग्रीन जावचे साध्यता आसता इन्फेक्शन जावन गँग्रीन जावचे साध्यता आसता सो हे आमी प्रिवेंट करूंक कशें म्हळ्यार मेन आसचें शुगर कंट्रोल आणि there are certain medicines which we give to control the burning sensation तांतू symptomatic relief मेळटा आणि आमी विटामिन B12 इंजेक्शन्स दिताची विटामिन B12 आणि अल्फा लायपोइक ऍसिड म्हळ्यार लायक टॅबलेट्स दिवन या न्यूरोपॅथिक सिम्पटम्स कंट्रोल करू जाता कंप्लीट नॉर्मल करू जायना तशें जाल्यार फस्ट सुरवेकच डायबिटीस कंट्रोल दवरल्यार ह्या दूर करेता वय कॉम्प्लिकेशन येवचे उणी जाता या अलॉंग विथ दिस डायबिटीक न्यूरोपॅथी तांकां विंगड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुडे एफेक्ट जाता तांतू कशें म्हळ्यार हे मस्त कॉमन सिम्पटम्स पेशंट्साक म्हळ्यार पोट भर जाल्यार म्हणकी जेवची इतले खाली कुडले पोट भर जाता पोस्ट प्रँडियल फुलनेस म्हणटाची तशीची डायरिया विदाउट रिजन तांकां मल्टिपल टायम्स लूज मोशन जाता कॉन्स्टिपेशन जाता केलो जनाक इरेक्टायल डिस्फंक्शन्स जाता सान एजार इरेक्टायल डिस्फंक्शन्स आसता मागीर कारण नातील बीपी फॉल जाता पॉस्चरल हायपोटेन्शन राबिल तेन्ना दोळ्या काळोख जावन पडचे त्या पुरे सिम्पटम्स आसता सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एफेक्ट जाल्यार भारी कष्ट पुढे आम्ही त्या कंट्रोलात दवरता आता हेवी मेटल्स म्हणे कसाची तांतू मर्क्युरी लेड त्या पुरो आसा सो ह्या हेवी मेटल पॉयझनिंग म्हणून तुम्ही मस्त पेशंट पळोवच्या पुरोंच मू लेड पॉयझनिंग आमी पळयताची ಕೆಲವು ऑक्युपेशनल हजार्ड ते तुमगेले बॅटरी कार बॅटरी आसच्या पुरो तांतू आसच्या पुरो तांतू वर्क केलेले पेशंट्सांक लेड एक्सपोजर जावन तांकां सिम्पटम्स येता तांतू मेन कसं जेवचें म्हळ्यार रिस्ट ड्रॉप म्हळ्यार हाता बल नातील म्हणजे हात अशी पडता हांव एक पेशंट पळयला ताका पाप दोनी हातान तशें जालेले रिस्ट ड्रॉप जालेले तो ही वॉज वर्किंग इन बॅटरी फॅक्टरी मागीर चेडवालांतूय आमी लेड पॉयझनिंग पळयताची मोस्ट ऑफ दीस टॉयज आर लेड कोटेड तांणी तोंडा घालून
चिवताना ते एब्झॉर्ब जावन प्रॉब्लेम जाता चेडवान तूं न्यूरोपॅथी जावन प्रेझेंट जायना तांकां मेनली सुडो ट्युमर सेरेब्राय म्हळ्यार हेडेक वॉमिटिंग आनी ते सिम्पटम्स जाता आणि या मर्क्युरी पॉयझनिंग पळयताच आमी रॅर एक वर्साक लेडा तितली ना 2 वर्सां जेवो एक 3 वर्सां एक जेव 2 पेशंट्स हांव मेगेले 12 years एक्सपिरियन्सान तू एक 2 पेशंट्स पळयला तांतूय तांकां न्यूरोपॅथीक सिम्पटम्स आसता एक डिसीज आसा जीबी सिंड्रोम म्हणटाच आमी वायरल इन्फेक्शन जावन नर्व एफेक्ट जावची तसं गिलियन बॅरे सिंड्रोम म्हणटाची त्या डिसीजा मिमिक करते मर्क्युरी पॉयझनिंग बट या मर्क्युरी पॉयझनिंगान तो पेशंट्सान तो रॅश आसता म्हळ्यार चर्मान तो एक रॅश पडता तांत आमी युजली डायग्नोज करताची आता तुम्ही त्या गियाबारे सिंड्रोमा विषयी सांगले तान तो कसं जाता म्हळ्यार ताचे लक्षण कसं आसता लायक क्वेश्चन तुम्ही निमगेला आता या पावस येवन जाल्या नंतर आमी मस्त केसेस पळयताची जीबी सिंड्रोमान तू हांव तुमकां नर कशी म्हणटा फर्स्ट सांगला कसं नर म्हळ्यार आमगेल वायर म्हण वायरान तू कशी इन्सुलेशन आसता तशी आमगेल्या नरान तू एक कोटिंग आसता ताका मायलिन म्हणटाची सो या जीबी सिंड्रोमान कसं जाता म्हळ्यार एक वायरल इन्फेक्शन येवन जावं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन येवन आमगेल बॉडीन तेका अँटीबॉडी प्रोडक्शन जावन त्या अँटीबॉडी वचून नर्वाक एफेक्ट जाता त्या नर्वाक कोटिंग वता नर्वाक कोटिंग गेल्यार ते नर्व ऑलमोस्ट एक्सपोज जावन आसता एक्सपोज जाल्यार नर्व कंडक्ट सम करनाची म्हळ्यार तांतू करंट पास जायना तेदना पेशंट्साक हाता पाया बल होणी जाता सो दिस इज बेसिकली वॉट हॅपन्स इन जीबी सिंड्रोम नर्वाचे इन्सुलेशन वता नर्व फंक्शन जायना हातान तू पायान तू बल होणी जाता त्या केसेसाक आमी जीबी सिंड्रोम म्हूण म्हणटाचे ताजे वटू हाता पाया वटू नर क्रेनियल नर्व्स एफेक्ट जाता दोळ बंद करू कश जाता गिळू कश जाता पेरिफेरल नर्व मात नाही सेंट्रल नर्व नाही पेरिफेरल नर्व म्हळ्यार क्रेनियल नर्व्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पेरिफेरल नर्व ब्रेन एफेक्ट जायना तातूंत ब्रेन एफेक्ट जायना स्पाइनल कॉर्ड एफेक्ट जायना इट्स मेनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स वखतच की आमी ताका अर्ली डायग्नोज करता जाता नर्व कंडक्शन कोण कन्फर्म करताची तदनंतर आमी एका फाटीचे एक उदक हाडून पळयता तातूंत भितर प्रोटीन चड आसा की म्हूण पळोवन डायग्नोज करून आमी ताका एक इम्युनोग्लोबुलिन म्हूण एक इंजेक्शन दिताची मस्त कॉस्टली ते बट वर्थ बिकॉज दिस इज अ ट्रीटेबल डिसीज अँड पेशंट्स विल कंप्लीटली रिकवर इन अ इयर वी सी अराउंड more than 100 patients with this GB syndrome and early diagnosis is a key for treatment in these patients आणि ಕೆಲವು कंडिशन्स आम्ही त्या ब्लड क्लीन करचे म्हळ्यार एक ट्रीटमेंट करताची प्लास्मा फेरेसिस म्हणून ते अँटीबॉडी क्लियर करचे सो या जीबी सिंड्रोम अर्ली डायग्नोज केल्यार आम्ही इम्युनोग्लोबुलिन आणि प्लास्मा फेरेसिस दिवन पेशंट्स ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल कोरेत अते स्ट्रोक म्हळ्यार कसले आणि या खंयची प्रायर जेवचे आणि या कितले सामान्य जावन पळोवचे मेळटा स्ट्रोक आमी मस्त पळयताची केस आमगेले ऑलमोस्ट एक 50% ऑफ द एडमिशन्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक म्हळ्यार ताका इंग्लिशान सडन जाला म्हणून म्हळ्यार इमिडिएट जावन जाला म्हळ्यार ताका स्ट्रोक म्हणटात इट हॅपन बाय अ स्ट्रोक सो या स्ट्रोक जेवचे कशें म्हळ्यार 2 रितीर जाता एक रक्तनाळ ब्लॉक जेवचे ब्रेन आवचे रक्तनाळ ब्लॉक जेवचे एके ब्रेन आवची रक्तनाळ भेतून वचे ताका हेमरेज म्हणटाचे ब्रेन हेमरेज म्हणटाचे सो या 2 रितीर जाता एक इशिमिक स्ट्रोक हांव सांगेल म्हणकेची ब्रेन आवची ब्लड वेसल ब्लॉक जाता एक हेमरेजिक स्ट्रोक वेर ब्रेन आवची रक्तनाळ भेतून हेमरेज जाता सो मेन हाका कॉज कसं म्हळ्यार स्मोकिंग आसच्या पुरो एक्सेसिव अल्कोहॉल आसच्या पुरो सेडेंटरी लायफस्टायल आसच्या पुरो हार्टा प्रॉब्लेमान स्ट्रोक जाता ब्रेन आवची मेन रक्तनाळान तो कॅरोटिड स्टिनोसिस जाल्यार स्ट्रोक जाता आणि हायपरटेन्शन इज व्हेरी कॉमन कॉज सಣ್ಣ प्रायारी जाता यंग स्ट्रोक म्हणटाचे सो तांकां यंग स्ट्रोक जाल्यार तांकां कॉजेस डिफरंट आसता मेनली प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट स्ट्रोक जावच्याक problem can be within the blood vessel problem can be in the vessel or problem can be elsewhere elsewhere म्हळ्यार हार्टा प्रॉब्लेम ऑन स्ट्रोक जाता प्रॉब्लेम within the blood vessel म्हळ्यार
या कसं ब्लड पॅरामिटर्स एबनॉर्मल जाल्यारी म्हळ्यार हिमोग्लोबिन चड जाल्यारी प्लेटलेट काउंट चड जाल्यारी जाल्यार प्लेटलेट काउंट उणी जाल्यारी गेलो प्रोथ्रोम्बोटीक स्टेट म्हळ्यार आमगेल्या बॉडीत एक्सेस केलो प्रोटीन सी म्हूण आसा प्रोटीन एस म्हूण आसा एंटी थ्रोम्बिन म्हूण आसा त्या पुरे लेवल वेरिएशन जाल्यार स्ट्रोक जेवचे साध्यता आसता. एक डिसीज आसा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी म्हणटाची त्या वचून आमगेले फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी याक केल्यार रक्तनाळ पुरे कडेन ब्रेन ब्लॉक जावची साध्यता. हाजे विशयारी फुडले उपाख्यानांत आमी सांगिल्लें एप्ला सिंड्रोम. सो दॅट ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स इन एप्ला सिंड्रोम इज स्ट्रोक. तशें जाता म्हण तशें जाल्यार ह्या पॅरलिसीस म्हणून स्ट्रोक म्हणटा न्हू गांवची पॅरलिसीस म्हणून ते स्ट्रोक आनी पॅरलिसीस म्हळ्यार सेम एक वेगळें कसं जात गो की जनांक एक सायडा बल हुणी जाल्ले पांया हुणी बल हुणी जाल्ले दोन्ही पांया बल हुणी जाल्ले ताका पॅरालिसीस जाला म्हणटा. सो यू कॅनॉट टेक this both the words as synonymous. Stroke म्हळ्या विंगड पॅरालिसीस म्हळ्या विंगड खंयचे मनशाक हाता पांया बल होणी जाल्यार आमी पॅरालिसीस म्हणून लूजली टर्म यूज करताची. बट स्ट्रोक म्हळ्यार ब्रेनांतू रक्तनाळ ब्लॉक जाल्ले कंडिशन्सा मात्र आमी स्ट्रोक म्हणून सांगताची. आणि ब्रेनान ट्यूमर जावन हाता बल होणी जावच्या पुरो ताकाय पॅरालिसीस म्हणताची. somebody has got weakness he is paralyzed. so you cannot tell that it is पॅरालाइज जाला म्हणून सांगू जायना. आता स्लाइडांत पळया तुमी आर यू एट अ रिस्क ऑफ स्ट्रोक म्हणून ते कोणा पुरा रिस्क जाता म्हणून तांणी सांगता स्ट्रोक जाता म्हणून. तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे रे स्मोकिंग ड्रिंकिंग केलेल्यांक हाय बीपी त्या पुरा आसा ओबेसिटी थोर आसल्यार सेडेंटरी लायफस्टायल ओबेसिटी इवन टोबॅको प्रोडक्ट्स मागीर मेन कसं म्हळ्यार आमी आमगेले शुगर्स असल्यार ताका कंट्रोल करका कोलेस्ट्रॉल असल्यार ताका कंट्रोल करका जाता. रेग्युलर जावन तांगेले फिजिशियनाक विजीट कर न्हू तांणी तांगेले कोलेस्ट्रॉल पॅरामिटर्स आनी पुराय कंट्रोला दवरका जाता. आतां तुमी हे टोबॅको प्रोडक्ट्स म्हणटा म्हाका कसं उडगासत म्हळ्यार हे आमचेकाल्यांक म्हळ्यार कोंकणी लोकांक हे पुड्डी ताणचे अभ्यास चड आसा. एक व्यारेली म्हणटा सादारण सक्कडे पुड्डी ताणटांची पुड्डी म्हळ्यार स्नफ नशिया म्हणटाची या पुड्डी ताणल्यार असल जाता दॅट इज ऑल्सो टोबॅको पळय एनी फॉर्म ऑफ टोबॅको मे बी इट्स च्युइंग maybe snuff any form even smoking also can produce. So we usually don't recommend any form of tobacco usage. आता स्ट्रोक जेवच्या रब्बोच कितेरी आमी कसं पुरा सावधानी पळोवेत त्याची तांकां मेन अशे रिस्क फॅक्टर्स डायबिटीस आनी हायपरटेन्शन शुगर कंट्रोल दवरका बीपी असल्यार आमी कंट्रोल दवरका जाता. मागीर रेग्युलर एक्सरसाइज करका आनी अल्कोहॉल स्मोकिंग करू नज. आनी ह्या स्ट्रोक आशिल्ल्या जनान इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार ते अर्ली डिटेक्शन जावका ते कशें डिटेक्ट करचें म्हळ्यार आमी एक निमोनिक आसा फास्ट म्हूण FAST. एफ म्हळ्यार फेस मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स स्ट्रोकान तूं फेशियल डिवेशन तोंड एक सायडा वरी जाता. मागीर ए म्हळ्यार आर्म हातान बल हुणी जाता. स्पीच डिफिकल्टी म्हळ्यार आमी सांगिल्लें तांकां अर्थ जायना एके आमी कसं की सांगल्यार तांणी विंगडा उलयताचे. ताका दोन टायपाचे स्पीच प्रॉब्लेम आसता. एक ब्रोकास एफेसिया म्हणटाची म्हळ्यार आमगेले मोटर एरिया ऑफ द स्पीच गेट्स अफेक्टेड. अनेक वर्निकेस एफेसिया हांव तांगेले कसं की निमगेता तुमगेलें नांव कसं जालें म्हणून तो आमगेलें जेवण जायनी म्हणून सो ही टॉक समथींग डिफरंट दॅट इज वॉट वी गेट इन वर्निकेस एफेसिया. सो स्पीच एबनॉर्मॅलिटी कोणा आसा त्या स्ट्रोका लक्षण म्हूण तशें ते स्पीच एबनॉर्मॅलिटी म्हणल्यार ते उलयतना उलोवच्या साध्या जनातले जावची न्ही उल्लोच्या जायनातले जेवचे आसता म्हळ्यार स्पीच बंद जाता एफेसिया म्हणटात तातूंत तांकां उल्लोच्याक जायना. एक इरिलेवंट उलोवचे एक निमगेलेले अनेक सांगचे दॅट इज वर्निकेस एफेसिया. अनेक कसं म्हळ्यार स्पीच क्लियर ना स्लरिंग ऑफ स्पीच उलयलें अर्थ जायना तोदलुके म्हणटात ते स्ट्रोका लक्षण. अनेक टी म्हळ्यार टायम इज ब्रेन. सो I want my viewers to उडगास दवरका कसं म्हळ्यार FAST फास्ट FAST ओके. सो फेशियल डिविएशन म्हळ्यार तोंड वर्द जालेले हातान जेवपायांत बल हुणे आशिल्ले स्पीच एबनॉर्मॅलिटी आशिल्ले आनी टी म्हळ्यार वेट करून ह्या कसलेय सिम्पटम्स आशिल्ले जनान इमिडिएट जावन स्ट्रोका ट्रीटमेंट दिवची तसल्या हॉस्पिटला वचुका. केलो पटी आमी सान नर्सिंग होमा वचून ट्रीटमेंट घेवच्या
पळयताची त्या करूनच स्ट्रोक सेंटर आशिल्ले कडेन वचूका म्हळ्यार टर्शरी केअर वचूका स्ट्रोक सेंटर आतां आमगेल्या हॉस्पिटलांत कशें म्हळ्यार वी हॅव गॉट अ डेडिकेटेड टीम स्ट्रोक टीम आसा आमगेल्या कॅज्युअलिटी आयली कुडले एक स्ट्रोक नर्स म्हूण आसता एमर्जन्सी फिजिशियन ते पळोवन डायग्नोज करून इमिडिएटली पेशंटाक MRI शिफ्ट करताची एक 15 मिनिट भितर आमगे डायग्नोज जावन आमी ताका इंजेक्शन्स दिताची थ्रॉम्बोलायसिस म्हळ्यार एक ट्रिटमेंट दिताची आमी क्लॉटलायसिंग इंजेक्शन त्या दिल्यार रक्तनाळ ओपन जावन पेशंट्साल सिम्पटम्स मस्त कंट्रोल करूं जाता सो दॅट इज वाय आय हायलायट टायम ब्रेन म्हळ्यार आमी लेट करून ह्या सिम्पटम्स आशिल्ले जेन्ना कुडले वचून डायग्नोज करका आनी ते डायग्नोज कशें करचें म्हळ्यार आमी CT आनी MRI म्हळ्यार एक 2 टेस्ट करताचे हांव तावळे हायलायट केले स्कॅनिंग करून आमी तसल पेशंट्साक इमिडिएटली ते इंजेक्शन्स दिताची थ्रॉम्बोलायटिक इंजेक्शन दिताची म्हळ्यार कितली वग्गी तुमी पेशंटाक घेवन आस्पत्रेंत येता की तितली तुमचें आंग म्हणजे डॅमेज उणी जाता म्हणून आमी ताका डोर टू निडल टायम म्हणून म्हणटाची डोर टू निडल टायम म्हळ्यार तांणी आमगेल्या हॉस्पिटला येयले टायम आनी आमी सू घालून तांकां दिवची इंजेक्शना टायम ते डोर टू निडल टायम आमी लेस दॅन 20 मिनिट्स मेंटेन करताचे आमगेल्या हॉस्पिटलांत म्हळ्यार ट्रीट करचे तसल पेशंट असल्यार कुडले जावका आनी केलो कंडिशन्सान तूं मेजर रक्तनाळ ब्लॉक असल्यार लार्ज वेजल ऑक्लुजन म्हणटाचे आमी तसं लार्ज वेजल ऑक्लुजन असल्यार आमी ते क्लॉट काडचे ट्रीटमेंट करताची तुगेल्या थ्रॉम्बेक्टमी म्हणून म्हणटाचे म्हळ्यार एक फिमोरल आर्टरी सुकून गाइड वायर पास करून ताजे नंतर एक स्टेंट रिट्रीवर म्हणून आसा त्या स्टेंट रिट्रीवर पास करून क्लॉट काडताची आता स्टेंट घालचे म्हणटना चढती एक कार्डियोलॉजिस्टान घालची न्ही पण एंजिओग्राम म्हळ्यार टेस्टाक ब्लड वेजल पळत तसल टेस्टाक एंजिओग्राम म्हणून म्हणटाची हार्टाक कोरोनरी एंजिओग्राम म्हणटाची आमी ब्रेनाक ब्रेन एंजिओग्राम एंजिओग्राम करूस खंयचे रक्त आता किडनी प्रॉब्लेम असला किडनी रिनल एंजिओग्राम करताचे सो जेन्ना ते एंजिओग्राम म्हणले कुडला हार्टाचे सो आमगेले इवन हाकाय स्ट्रोक डायग्नोज करता जाल्यार ब्रेन एंजिओग्राम कोण पळोवन मेजर वेजल ऑक्लुजन असल्यार आमी ताका क्लॉट काडका जाता थ्रॉम्बेक्टमी म्हणून करताचे आता तुमी हाजे फुडले स्लाइड दाखयतना फास्ट म्हणून एक सांगले तांत फर्स्ट फेशियल तोंड अशी वॉर जेवचे म्हणून सांगले तशीच एक बेल्स पॉल्सी म्हणून एक असमो ते बेल्स पॉल्सी म्हणून कसं म्हणून सांगता तुम्ही लायक क्वेश्चन निमगेला या स्ट्रोकान ती फेशियल पाल्सी जाता म्हळ्यार फेस डिविएशन जाता तांतू कशें म्हळ्यार खाली लोअर पार्ट ऑफ द फेस गेट्स डिविएटेड इन स्ट्रोक तांतू UMN टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी म्हणटाचे आमी वेराज इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी तांतू सगळे पार्ट ऑफ फेस गेट्स एफेक्टेड दोळ बंद करू जायना तोंड एक सायडा वता आनी ताणी कसले खालेल तेन्ना सायडा सुकून देंवता या जेवचे वायरल इन्फेक्शनान हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस म्हणून आसा त्या वायरस वचून आमगेल फेशियल नर्वाक अटॅक करता ते येवचे एक 2 दीस फुडें पेशंट्साक हांगा काना मागशी दुख आसता सिवियर दुख आसता इनफॅक्ट तांणी फर्स्ट वचे ENTच्या लागीं न्यूरोलॉजिस्टाला वच पयस फुडें ENTच्या लागीं वता ENTची परीक्षा करता ताका कसलेंय कळना म्हळ्यार नॉट टेलिंग तांकां कळना म्हळ्यार ते डायग्नोज जायना त्या टायम दुखी म्हूण तांणी काना इन्फेक्शन आसच्या म्हूण पुढे अँटीबायोटीक दिताचे एक दीस नंतर तांकां हे फेशियल डिविएशन जाता तेदान दोळ बंद करू जायना उलयतना कष्ट जाता खाताना एक सायडा सुकून वता सो फेशियल एक्सप्रेशन वता त्या पाल्सीक आमी फेशियल पाल्सी ताकाय आमी पॅरालिसिस म्हणून म्हणटाचे नाव सो पॅरालिसिस म्हणले कुडले पुरे स्ट्रोक नाही सो ह्या बेल्स पाल्सीन तू हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन येवन फेशियल नर्व एफेक्ट जाता त्या पेशंट्साक काना मागशी दूख येता मागीर फेशियल विकनेस जाता केलो पेशंट्सांक टेस्ट वरे एफेक्ट जाता 20 to 30% पेशंट्स जनांक टेस्ट वता आनी वॉइस ऐकूचे उणी नाही केलो जनांक चड ऐकता आमगेल्या तांती एक मसल आसा स्टेपिडियस मसल म्हणून त्या मसल्स आमगेल्या साऊंडाक डॅम्पन करता त्या डॅम्पन जायना अशी वॉइस मुरड रितीरी ऐकता आता बेल्स पाल्सी म्हणटा ते तोंडाचे तिरपल जाता समजत की ते अर्ली ट्रीटमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या कंडिशनाक ताका आमी स्टिरॉइड म्हळ्यार एक टॅबलेट घालताची अँटीवायरल घालताची ताजे वटू दोळ्या प्रोटेक्शनाक ड्रॉप्स दिताची आनी फिजिओथेरपी इम्पॉर्टंट हाका ह्या कंडिशनाक फेशियल स्टिम्युलेशन electrical stimulation of the facial nerve is very important in this condition. So yeah, Bell's palsy early diagnosed केल्यारी patients almost 100% recovery जाता.
आता स्ट्रोक म्हणताना स्ट्रोकाक काही फिजिओथेरपी मस्त अगती पडतली ये मेन आमगेले स्ट्रोकाक फर्स्ट 1 वीक आमगेल रोल म्हळ्यार न्यूरोलॉजिस्टाल रोल न्यूरोलॉजिस्ट आनी न्यूरोसर्जनाल रोल इंटेन्सिविस्टाल रोल म्हळ्यार आमी मस्त प्रयत्न करता जाता आफ्टर 1 वीक आमगेले कोऑर्डिनेट्स आसताची तांतू physiotherapy plays a very important role. Speech therapy is also playing a very important role. Physiotherapy म्हणल्यार तांणी ताक एक्सरसाइज शिकयताची इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन करता केलो कंडिशन्स आणतो मागीर स्मॉल मसल्स ऑफ द हँड आणतो केलो एक थेरपिस्ट येताची ऑक्युपेशनल थेरपी म्हणून वय वय तसले ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आणि हानी सेम नाही फिजिओथेरपिस्ट विंगड ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट विंगड मागीर या कसला स्पीच थेरपी ऑल्सो हांव म्हळें नवा स्ट्रोक पेशंट्सांक स्पीच इन्वॉल्व जाता सो तांकां स्पीच थेरपिस्ट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल केलो पेशंट्साक स्ट्रोक आशिल्ल्यांक गिळूक एक कश्ट जाता तांकां आमी स्वेलोईंग थेरपी म्हणून दिताची सो स्ट्रोकाक खाली आमी इंजेक्शन दिवन क्लॉट काडची मान न्हय रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल रिहॅबिलिटेशन आता स्ट्रोक येना तशी आमी फुडें जी प्लॅन कोर न्हू कसले तर राबोवच्या साध्य आसा की वय त्याची तांकां रिस्क फॅक्टर्स आसलेले आतां फॅमिली हिस्ट्री आसा तांगेल्या ग्रँडफादराक फादराक स्ट्रोक आसल्यार अन्नाक आज्याक जेव स्ट्रोक आसल्यार तांणी एक 40 to 60 years आशिल्ल्या जनान मेन तांकां बीपी शुगर आसकी म्हूण पळोवका कोलेस्ट्रॉल आसकी म्हूण पळोवका ते आशिल्ले तांणी असल्यार ताका करेक्ट जावन ट्रीटमेंट घेवन नॉर्मल लेवलार हाडका टायम वखद घेवका टायमार वखद घेवका आनी पुरे पेशंट्सान हांव कसं सांगता म्हळ्यार एक सिंपल टेस्ट आसा कॅरोटीड वर्टिब्रल डॉपलर म्हणून ब्रेनाक रक्तसंचार कशी आसा म्हणून पळोवचे खातीर एक स्कॅन सिंपल स्कॅन ते ताका मस्त कॉस्टली ना सिंपल स्कॅन अल्ट्रासाउंड करता पळय तशी रिती ब्रेना वचे येद्राचे एक 2 रक्तनाळ पळयता कॅरोटीड आर्टरी म्हणून तशी मागसीच्यान एक वर्टिब्रल आर्टरी म्हणून तांतू सर्क्युलेशन कशी आसा म्हणून पळोवच्याक एक सिंपल एक स्कॅन करून पळयल्यार we can reduce the incidence of stroke. So what I tell my viewers is sugar BP असल्या कंट्रोल करायची टोबॅको स्मोकिंग अल्कोहोल असल्यारी अवॉइड करायची आणि सिंपल एक कॅरोटीड वर्टिब्रल डॉपलर टेस्ट करोच सांग 40 to 60 years आशिल्ल्या जनान पुरा जनान या करका आणि अनेक इम्पॉर्टंट कसं मग एक्सरसाइज करका यू हॅव टू बी फिजिकली ऍक्टिव्ह आता एक नवे कॉन्सेप्ट आसा सिटिंग इज स्मोकिंग म्हणून आमगे लायटी फील्डान बशील जन बसून असतात आनी पाप म्हळ्यार तांगेले वर्क ना सो सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग सो सिटिंग हॅज टू बी अवॉइडेड म्हळ्यार तुम्ही बसचे तुमगेला असल्यार एटलिस्ट एक घंटा एक 10 मिनिट पाय हलोवच की एकाड तेकाड फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करची इम्पॉर्टंट आनी दिसाक एक 15 to 20 minutes सकाळ जेव सांजेर जेव ब्रिस्क वॉकिंग करचे इम्पॉर्टंट आणि डायट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सेस सॉल्ट घेवच्या नज तशीची प्लेंटी ऑफ फ्रुट्स घेवका अँटीऑक्सिडंट्स चड घेवका डायटान तू फ्रेश व्हेजिटेबल्स आसच्या पुरो फ्रेश फ्रुट्स आसच्या पुरो त्या पुरे घेतिल्ले निमित्त आमकां स्ट्रोक जायना अशी प्रिव्हेंट करूं जाता आता स्पिरुलिना तसले प्रमाण मात्र येता नवा त्या पुरो घेवेत की I always believe that natural things are always better rather than taking these medicines. Naturally कसं म्हण आमगेला फ्रेश व्हेजिटेबल्स आसच्या पुरो तुमगेला तुम्ही अँटीऑक्सिडंट्स म्हणतात मग ते सोड गसेल स्पिरुलिना म्हणून टॅबलेट्स चढची घेता जरा बट artificial is always artificial natural is always natural आमगेला फ्रुट्स आसच्या पुरो तुमगेला ऍपल आसच्या पुरो तांतू लायक अँटीऑक्सिडंट्स आसता मागीर तुमगेल किवी फ्रूट मागीर पालक फ्रेश व्हेजिटेबल्स नॉट द पेस्टिसाइड ट्रीटेड व्हेजिटेबल्स बट फ्रेश व्हेजिटेबल्स फार्म ग्रोन व्हेजिटेबल्स ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्स दिस कंटेन्स लॉट ऑफ अँटीऑक्सिडंट्स त्यापुरा आहार उत्तम केल्यार त्यापुरा दूर कोरेता आता अनेक एक नरसंबंधी रोग कसं ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ म्हणून अनेक एक नराचे रोग कसं माकोड आसत म्हळ्यार सीजर्स म्हळ्यार एक फिट्स अशी येवचे म्हणून हे सीजर्स म्हळ्यार कसले म्हळ्यार सीजर्स आनी एपिलेप्सी म्हळ्यार 2 वर्ड्स आसा सीजर्स कोणाकय येवच्या पुरो खंयचे नॉर्मल आशिल्ले मनशाके सीजर्स येवच्या पुरो म्हळ्यार तागेल्या बॉडीन तूं ग्लुकोज लेवल हुणी जाल्यार सोडियम हुणी जाल्यार एक हाय फीवर आसल्या चेडवान तूं पळयता तुमी मात्याक ताप वच्चे म्हणटात फिब्रायल कन्वल्शन म्हणटात सो तांकां सीजर्स येता बट एपिलेप्सी आसना एपिलेप्सी म्हळ्यार खंयचे एक व्यक्तीक ओपास
कारण नातिल्या फिट्स येवच्याक आमी एपिलेप्सी म्हणटाची एक एपिलेप्टिक पेशंट्स म्हणटाचे हे सीजर्स म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमगेल्या ब्रेनांतू आमी तावळ सांगेल बणकेची वायर म्हणून हांव ऑलरेडी सांगला आमगेल्या नर्व्स करंट वता सो ह्या आमगेल्या ब्रेनांतू बिलियन्स ऑफ बिलियन्स न्यूरॉन्स असता एक न्यूरॉन्स अनेक न्यूरॉन्साक सर्किटां मुलाक उलयता ह्या सर्किटांतू कसले एक कनेक्शन चड उण जाल्यार एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जाता आतां कशें आमगेल्या घरकड्या वायर चेंजेस जावन शॉर्ट सर्किट जाता तशी ब्रेनांतू आमगेल्या शॉर्ट सर्किट जाली कुडले मनशाक फिट्स येता फिट्स कोण वापरा येवचे साध्यते आसा सान चेडूवांक येतली वय ह्या खंयचे प्रायर येवच्या पुरो सान प्रायरी जाल्यार चेडूवांक चुकून प्राय जाल्यार एज जाल्यांकय फिट्स येवच्या साध्यता असता सो सान प्रायंतू सान जाल्यार चेडूवांक डिलिव्हरी टायमांतू कॉम्प्लिकेशन्स जाता लायक पेरिपार्टम हेमरेजांतू जावची साध्यता असता मागीर सान चेडूवांक फिब्रायल कन्वर्शन म्हणटाची ताप येईल तेद्दां फिट्स येता मागीर मिडल एजांतू ब्रेन इन्फेक्शन्सांतू लायक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस म्हणटाची एरेउळाद गेड्डे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस म्हणटाची टेप वर्म इन्फेक्शन पोर्क टेप वर्म इन्फेक्शन and surprisingly we have seen that this neurocystic cirrhosis is very common in vegetarians non-vegetarians it is because of wash करताची vegetables खाताची केलो पटी आमी सॅलड्स खाताची सिस्ट असतात कसं जाल्यार तुगेले क्युकंबर आसचा पुरो मागीर तुमगेले पालकांतनी चड असता पालकांत असता मागीर तुगेले रॅडिश अंडरग्राउंड आणि वॉश सम करनाच पडटा न्ही वॉश करनाची घरकडे तू रॉ व्हेजिटेबल्स खाल्यार हायली प्रोन फॉर गेटिंग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मागीर एज जाल्यांक ब्रेन ट्युमर्सांतूय फिट्स येता आणि ಕೆಲವು न्यूरो डिजनरेटिव्ह डिसीज लायक अल्झायमर्स पार्किन्सन्स तू ब्रेन श्रिंक जावन फिट्स येता ह्या फिट्सांतू लक्षण कसं म्हळ्यार there are many different types of fits different types of fits कॉमन जावन आमी पळोवच फिट्स कसं म्हळ्यार जनरलायज टोनिक क्लोनिक सीजर्स आमी टीव्हीर पळोवन आसता पूण सडन जावन पडता एकलो आ म्हूण एक साऊंड करता मागीर हात पाय शेक जाता तोंडान फेण येता युरिन आनी मोशन गोतून अशी वता ते मेजर टायप ऑफ फिट ताका जनरलायज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स म्हणटाचे ಕೆಲವು स्मॉल टायप ऑफ फिट्स असता ते डायग्नोज वरे जायना स्कूलान तो चेल्लो क्लासा बसून असता नुतो स्टॅर करता टिचराक एक कडेन पळयलें म्हणके पळयता त्या टायप ऑफ फिट्साक आमी एब्सेंट सीजर्स म्हणटाचे इनफॅक्ट टीचर जोर करू पुरो चेड्याक तू अटेन्शन दितना क्लासान तू म्हूण बदत आकाशी प्रॉब्लेम फिट्स ते एब्सेंट सीजर्स म्हणटाचे अनेक टायप ऑफ फिट्साक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स ते कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जावचे आमगेल्या फ्रंटल लोब आणि टेम्पोरल लोब एफेक्ट जावन तांतूय कशी असता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळाक पेशंट अरेस्ट जावन असता म्हळ्यार रबील कडेन रपता मागीर तोंडान तू एक अशी करता एक जीभ हलेलेल म्हणकी करता हात ಸ್ವಲ್ಪ मूवमेंट करता सो त्या टायप ऑफ फिट्साक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स सो खाली फिट्स पूर्ण हात शेक जावचे म्हणजे मात्र नाही देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मायनर टाइप ऑफ फिट्स त्या मायनर टाइप ऑफ फिट्स वखत आणि जावका पडता वय जावका जाता त्या कसं कारण म्हणून इवन त्या चरडाक स्टेअर करच्यांक आमी ट्रीटमेंट दिवका जाता एब्सेंट सीजर्साक या पुरे डायग्नोज करच्याक मेन आमगे टीचर्साक अवेअरनेस जावका आणि पेरेंट्साक अवेअरनेस जावका सो या फिट्स असल्यार इमिडिएटली तांणी न्यूरोलॉजिस्टाक कॉन्टॅक्ट करून कसं कारण म्हणून पळोवका आमी फिट्स आशिल्ल्या चेडूवांक जो एडल्ट्साक डेफिनेटली एक ब्रेन स्कॅन करयताची MRI करयताची 1.5 टेस्टला MRI कोण पळयताची आणि EEG म्हणून हांव तावळे एक इन्व्हेस्टिगेशन सांगिल्ल्या त्या टेस्ट कोण पळयताची आमी आमकां तातूंत ब्रेनाची एक्टिविटी कळटा एबनॉर्मल एक्टिविटी आमकां ते पिक जाता EEGन तो पळोवन मागीर आमी डायग्नोज करून फिट्स वखद दिताची ये फिट्स म्हळ्यार एक कायम रोग गी म्हळ्यार ते तात्ता वळेत असते की एक पंत येवचे एंटी एपिलेप्टिक म्हळ्यार फिट्स आमी वखद दिताची ते ಕೆಲವು टायपाक ಕೆಲವು नमने वखद आसा आतां खंयची एक रोगाक खंयची वखद आसा पळय तशी फिट्सांतू हलवार फिट्सांतू हलवार टायप ऑफ मेडिसिन्स आसता आतां जनरलायज टोनिक क्लोनिक सीजर्साक आमी एक टायप एंटी एपिलेप्टिक दिताची कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्साक विंगड टायप एंटी एपिलेप्टिक दिताची सो इफ यू चूज अ रायट ड्रग राईट नमने वखद दिल्यार आमी फिट्स कंप्लीटली कंट्रोल राबोवचा जाता आणि एक 2 सुकून 3 वर्ष वखद दिल्यार फिट्स कंट्रोल येता
ಇಲ್ಲ ಆಜನ್ಮ त्या रोगीन ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಮಯೋಕ್ಲೋನಿಕ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ म्हणून आसा तसल कंडिशन आमकां आमी लायफ लाँग दिवंक जाता ಕೆಲವು ಫಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ 2 सुकून 3 वर्स वखद दिवन आमी इजी करून नॉर्मल असल्यार टेपर करून राबयलेले आसा सो जनान त्या लेखूक म्हणून फिट्स आयले लायफ लाँग वखद घेवका म्हणून सांगू जायना ना म्हणून म्हाका सांगू जायना सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन केस सिवियरिटी एंड डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी आता या एपिलेप्सी या अपस्मार म्हणटांची आमचे कल्याण ताका कोंकणी भाशेन ताका मारनेवचे रोग म्हणून म्हणटाची या मारनेवचे रोग असताना तसल्यान वर्डीक जेवच्यानच कार ड्राइव करूनच या सामाजिक जावन जनालोटू मेळच्यानच म्हणून म्हणटाची ह्या पुरा समवय ना ते रॉंग त्या जनालंतू अशें एक सोशल स्टिग्मा आता एपिलेप्सी आशिल्ल्या जनांक कोणे एक वर्डीक कोण घेवच्या की मागशी वताची ते रॉंग त्या जेवच्यानच तांणी नॉर्मल फॅमिली लायफ लीड कोरयता वर्डीक कोरयता तांकां चेडू वरे जावेत कसलेय प्रॉब्लेम ना तांतू त्या जनालांतू अशें अपनंबिके आनी कितलीकी जनांतू त्यांनी अपस्मार म्हळ्यार मानसिक कायले म्हणून सायकॅट्रिस्टाले गेलेले आसा केलव जन ऑल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट वरे घेताची तेवे रॉंग कित्याक म्हळ्यार कितलीकी जन माट मंत्र प्रमाण करताची भुता लावाचे दैवाला निमगुचे प्रकार ते पुरे रॉंग दीज आर ऑल द मिथ्स दीज आर नॉट द फॅक्ट्स दीज आर द मिथ्स आनी केलव पटी फिट्स आयिल्ले तेन्ना बिगात दिवचे तुम पळोवन अशें टीव्हीन तेवे रॉंग सूण वाण हुंगोचे सॉक्स हुंगोचे ते पुरे रॉंग इवन ओनियन कट करून नाका हुंगोचे ते पुरे रॉंग कॉन्सेप्ट फिट्स आयिल्ले तेन्ना आमी कसं करका म्हळ्यार ताका कसले लागना अशी पळोवन घेवका कसले शार्प ऑब्जेक्ट्स लगी ना की म्हणून पळोवका हांगा टाईट असल्या या लूज करून सोडका ताका वारी दिवका ब्रीथ करून सोडका विदिन 2 to 3 मिनिट्स ते फिट्स ऑटोमॅटिक जावन राबता एक वेळा 5 मिनिटां पयलीं चड असले रे ताका तुमी कसलेय करू जायना ताका हॉस्पिटला शिफ्ट करका मागीर एक स्प्रे आसा मिडाझोलॅम स्प्रे म्हणून आसता ते स्प्रे नाका मारल्यार इमिडिएटली फिट्स राबता बट आमी जनरल पब्लिका सांगनाची त्या दिवच्याक युजली खंयची पेशंट्साक पदे पदे फिट्स येत पळय तांगेले केअर गिवराक तांगेले सांगताची कसं म्हळ्यार हे स्प्रे आसता तुमी नाका 2 पफ मारल्यार फिट्स त्या वेळार राबता सो ते मिडाझोलॅम स्प्रे दिवचा जाता आता फिट्स येतना कितले पंता येता म्हळ्यार वारा एक पंता येवची केदनाय अशी येतगी कशी आहे वय त्याच मॅडम कसं म्हळ्यार फिट्स असल्यार आमी अर्ली डायग्नोज करून कसं कारण म्हणून सोदूका नाही वखद घेत असेल मनशाक वखद घेतल मनशाक लायक वखद तुमी एडिक्वेट डोस दिल्यार फिट्स कंट्रोल येता फिट्स कंट्रोल येता पदे पदे याना केलव पटी आमकां कंट्रोलार याना नातिल्या फिट्साक ड्रग रेसिस्टंट एपिलेप्सी म्हणटाची तसल कंडिशन आमी फर्दर इवॅल्युएशन करक जाता तांकां कंटिन्युअस EEG रेकॉर्डिंग व्हिडिओ EEG म्हणून करताची माथ्याचे इंट्राकॉर्टिकल EEG म्हणून रेकॉर्डिंग करून तसल कंडिशन फंक्शनल MRI म्हणून करताची फंक्शनल MRI करून पळोवन तसल पेशंट्साक इवन एपिलेप्सी सर्जरी वरेके रेफर करका पडटा आता जाल्यार फिट्स आसूचे हिस्ट्री आसूचे एक रोगी ना वर्डीकानी जाल्यार तांकां चेडू आनी जाता गी चेडू 100% जाता कसले प्रॉब्लेम ना बट तांगेल्या नेक्स्ट जनरेशन येवची चान्सेस आसता इफ इट इज अ जेनेटिक एपिलेप्सी देर आर सर्टन एपिलेप्सी म्हळ्यार रन्स इन फॅमिलियल जावन आसता तसल आसतना फॅमिलियल जावन आसता बट कसले वरी करका म्हण ना तांकां एंटी एपिलेप्टिक जाल्यार कंट्रोल करूं जाता आता तुमी चिके फूड सांगले सीजर येताना ब्रेन स्कॅन करताची म्हणून ह्या प्रतिपंता सीजर येताना करता की ना ना एक पटी मात्र आमी करताची कसल कारण म्हणून सोदूच खातीर आनी रूल आउट करूं का ब्रेन इन्फेक्शन आसकी म्हणून पळोवच खातीर ब्रेनांत ट्युबरक्युलोमा आसकी मागीर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस आसकी ब्रेना विंगड कसले ट्युमर आसकी म्हणून पळयताची केलो कंडिशनांत ब्रेनांत एक स्कार आसता आमगे टेम्पोरल लोबांत कशी हांव तावळे मेमरीक म्हणून सांगेल पळय तशी ह्या पार्टान कसले एक सान कले असल्यारी कुठले फिट्स येता सो त्या मिसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस म्हणून आसता ते आमकां MRI तू डायग्नोज करूं जाता MRI तू डायग्नोज करूं जाता सो MRI फर्स्ट टाइम आमी करचे बारी इम्पॉर्टंट मागीर केलोवन कंडिशनांत आमी एक 6 months जेव्हा 2 years नंतर एक पटी रिपीट करतात EEG मात्र आमी केलो कंडिशनांत वन्स इन 6 months रिपीट करताची या फिट्स आशिल्ले पेशंट्साक कसं एडवायस आमी दिता म्हळ्यार तांणी मेन कसं म्हळ्यार मात्र स्किप करूनच मात्र स्किप केल्यार डेफिनेटली फिट्स येता मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दे शूड हॅव अ एडिक्वेट रेस्ट न्हीद उणी जेवच्या नज स चुकून 8 घंटे न्हीद आसुका आनी ड्रिंक्स अल्कोहॉल टोबॅको अवॉइड करका फूड डे टायमार खावका ब्रेकफास्ट लंच डिनर टायमली घेवका आनी रिस्की जॉब अवॉइड करका सपोज दे आर पायलट
their license gets cancelled. In fact आमगे लागी पायलट तांकां या लायसन्स मेळची पयस फुडें न्यूरोलॉजी टेस्ट म्हळ्यार इजी कोण पळयताचे तांकां ते फिट सेवचे रिस्क आसा की म्हण पळोवनूच करताचे आनी इवन ड्रायव्हिंग जाल्यार अवॉयड करची हेवी व्हेकल ड्रायव्ह बिकॉज दे आर कीपिंग अदर पेशंट्स अदर पीपल्स लायफ इज ऑल्सो एट रिस्क. इंडियान तो रुल्स रेग्युलेशन ना बट युएसांत आनी युकेंत आसल्यार तुमकां इफ यू आर एन एपिलेप्टिक युअर लायसन्स गेट्स कॅन्सल्ड. ओके ते आमी मात्या कणकण म्हणटना मस्त नमनेचे मात्या दुखेस तांतूले एक मुख्य जावन पळोवच्या मेळचे म्हळ्यार मायग्रेन. या पळय त्या वेळेस पळोवच्या मायग्रेन म्हणटना हे यंग जनाक हे सांप्रयेच्यांक मस्त पळोवच्या मेळटा. हे मायग्रेन म्हळ्यार कसले आनी हाजें लक्षण कसलें? मात्या दुखी आसेना ती एक मनीस कोणेय ना तुम्ही आता कोणेले निमगेल्यार तुका मात्या दुखी येयला की ना लायफान तू खंडीत जावन पुरे जन एक हेडेक एक्सपिरियन्स करताची. यंग एजान तू व्हेरी कॉमन कॉजेस मायग्रेन म्हळ्यार आमी हाका वॅस्क्युलर हेडेक म्हणटाची अर्रे तलेनोव म्हण कन्नडार म्हणटाची. त्या युजली सिम्पटम्स कसं म्हळ्यार एक सायड मात्या दुखी आसता ताजे वटू दोन सिम्पटम्स व्हेरी कॉमन फोनोफोबिया फोटोफोबिया म्हळ्यार लाईट पळयल्यार तांकां किरकिर जाता आनी साऊंड आयकल्यार किरकिर जाता. त्या दोन सिम्पटम्स आसतात आनी वचून दे युजली प्रिफर टू गो अँड लाई डावन इन अ डार्क रूम कत्तले कोणेंत वचून न्हिदोच्यात आनी एक्सपिरियन्स काळकाकुडा वचून न्हिदोच्यात आनी प्रिफर करताची आनी ताजे वटू तांकां वॉमिटींग आसता ओंक उजेली कुडले रिलीफ जाता. ह्या सिम्पटम्स युजली आसचे मायग्रेनांतू आनी ह्या माथ्या दुखी युजली एक 3 घंटे सुकून 72 hours ते आसता. आनी चेडूवांक परीक्षा वतना येता केलो म्हणटांची तांकां ते क्वेश्चन पेपर दिसना म्हणून म्हळ्यार क्वेश्चन पेपरान एक इतली क्वेश्चन्स म्हण आसतना तांकां वयली मार्क दिसता मागीर दिसना प्रॉब्लेम म्हणटाची. हे मायग्रेनांत एक टायप आसा ताका मायग्रेन विथ ऑरा म्हणटाची. मायग्रेन विथ ऑरांतू तांकां विज्युअल सिम्पटम्स आसता. विज्युअल सिम्पटम्स म्हळ्यार दोळ्या एदराक एक लायट दिशील म्हणके नक्षत्र दिशील म्हणके मिंचुकोल दिशील म्हणके एक पटी ते फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा म्हूण म्हणटाची. तदनंतर ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳ ನಂತರ ದೋಳ काळोख जाता कसलेय दिसना ताका मायग्रेन विथ ऑरा म्हणटाची. तसल प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान इमिडिएटली स्कॅन कोन्न पळोवन ताका जाव कल्यार वखद घेवका. मायग्रेन आमी मस्त इग्नोर करू नज मायग्रेन आशिल्ल्यान जेन्ना ट्रिटमेंट घेवका इता म्हळ्यार माथ्या दुखी इनिशियली एक 2 पटी जावं 3 पटी महिना येता तुम्ही इग्नोर केल्यार त्या वाराक 2 पटी जाता तदनंतर डेली जाता. सो देन इट बिकम्स क्रॉनिक डेलिक हेडेक. क्रॉनिक डेलिक हेडेकाक ट्रीटमेंट दिवच्याक बारी कष्ट आणि इट इज व्हेरी रेसिस्टंट टू ट्रीटमेंट. या सानपरायर जेवचे म्हणून सांगले तुम्ही त्या प्राय नंतर जातरी म्हणजे वयस्क जातरी त्या दुखी आपणितल्याक राबतली. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ते हार्मोन रिलेटेड असता मेन्स्ट्रुअल मायग्रेन म्हणटाचे आमी त्या खाली पिरियड्सच्या टायमार मात्या दुखी येवचे. तसल मायग्रेन युजली आफ्टर 45 आफ्टर देअर मेनोपॉज द मायग्रेन फ्रिक्वेन्सी विल कम डावन म्हळ्यार मायग्रेनाचे येवचे प्रमाण उणी जाता. बट युजली पेशंट्साक आफ्टर सर्टन एज मायग्रेन डिसअपियर जाता. कॉमनली सीन इन एडोलसेंट एक 15-16 वर्सार स्टार्ट जावन एक 30-40 वर्स ते पीक जावन तदनंतर मागीर उणी जाता. आमी मायग्रेनाक एक कोर्स दिल्यार वखदाचे टॅबलेट स्टार्ट केल्यार एक 3 सुकून 6 महिने ते वखद दिता आमी त्या दिल्यार फ्रिक्वेन्सी उणी जाता ड्युरेशन उणी जाता म्हळ्यार मस्त वेळ येना माथ्या दुखी आणि प्रमाण उणी जाता सिवियर येवची माथ्या दुखी उणी जाता. तुम्ही त्यावेळी मायग्रेना विषयी स्टार्टिंगार सांगताना सुरुवात करताना फोनोफोबिया आणि फोटोफोबिया म्हणले तशें आसतना ह्या शब्दांनीक उजवाड पडटना भंय जाल्यार तसले एक मायग्रेन रोगीन ट्राफिकांत रोड क्रॉस करचे नीक म्हळ्यार मस्त रिस्क न्हय. खंडित खंडित म्हळ्यार तांकां ते मायग्रेन अटॅक आयिल्ले तेन्ना कसले करूं जायना. इट एफेक्ट्स देअर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिव्हिंग तांगेलें काम करची समेत एफेक्ट जाता. आतां फॉर एक्झाम्पल एक प्रायम कामार आशिल्ल्या मनशाक एक दीस गेल्यार तागेले बारी वायट. सो तशें जावन मायग्रेन आशिल्ल्या जाणांना ट्रीटमेंट घेवची बारी इम्पॉर्टंट. ये मायग्रेन म्हळ्यार वंश पारंपर्य जावन येता. इट रन्स इन फॅमिली. इट रन्स इन फॅमिली. त्याच्याला पुरा माथ्या कणकणे मायग्रेन नाही. नाही मायग्रेन आता माथ्या दुखेक हलवारू कारण आसा जाल्यार आमगेल्या जना कॉमन फर्स्ट कसं म्हणा माथ्या दुखायला आमकां फर्स्ट डाऊट येवचे ब्रेन ट्युमर आसलो. बट ब्रेन ट्युमर आनी माथ्या दुख जावक जाल्यार ताजे सायज मस्त व्हड जावन ब्रेनाचे कवरिंग एफेक्ट जाल्यार मात्र माथ्या दुख येता.
ब्रेन इज अ इनसेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर. ब्रेन अंतू सेन्सेशन ना. ब्रेनाचे ट्यूमर होड जावन ब्रेना कवरिंग मेनिंजस म्हळ्यार पार्ट एफेक्ट जाल्यार मात्र माथे दुख येता. कॉमन कॉज मायग्रेन हेडेक, टेन्शन हेडेक आनी ENT कॉजेस. सायनोसायटिसान आसच्या पुरो, मागीर नेक पेनान आसच्या पुरो. केलो जनाक सर्वायकल स्पॉन्डलोसिस आशिल्ल्यांकय माथे दुख जाता. सर्वायकोजेनिक हेडेक म्हणटात. बट त्या येवची माथे दुखी मागची सायडा येता. मायग्रेना येवचे माथे दुखी फ्रंटा आसता. सायनोसायटिस युजुअली हांगा आसता, हांगा आसता सायनोसायटिस. अथाक मायग्रेनाक चिकित्सा कसले? त्याची मेन लायफस्टायल मॉडिफिकेशन. पुरे डिसीजाक आमी लायफस्टायल मॉडिफिकेशन सांगताची. स्ट्रेस घेवच्या नज, टायमार फूड घेवका, न्हीद उणी जावच्या नज, मस्त एक ಒತ್ತಡ आशिल्ले जीवन घेवच्या नज, अनगत्य आलोचने करू नज. करेक्ट, यच्चन मस्त करू नज. त्या एक त्या इम्पॉर्टंट. मागीर मायग्रेनाक मोर दॅन 3 अटॅक्स पर मंथ, म्हयन्याक 3 पशी चड आशिल्ले हेडेक फ्रिक्वेन्सी आसल्यार आमी ताका ट्रीटमेंट स्टार्ट करका जाता. टॅबलेट्स मायग्रेनाक ताका वखद घेतल्यार हुणी जाता. आनी तो स्लायड्सान तुमी पळयता कशें म्हळ्यार मायग्रेन कशें येता म्हणून. मायग्रेनान तुमी पळयल्यार ब्रेन स्टेमा सुकून तेजे इम्पल्स स्टार्ट जावन ऑक्सिपिटल लोबा सुकून स्टार्ट जावन ते फ्रंटा वता. सो ताजे निमित्त ते दोळा सिम्पटम्स येवचे, विज्युअल सिम्पटम्स येवन तदनंतर ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ हात पाय नम जावचे, बल उणी जाल्यार म्हणकी जाता ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ते कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हणटात. या मायग्रेनाक समाधान कसले आमी ते कशी राबोवत ते? ताची मायग्रेनान तू डायग्नोस कोण जाल्या नंतर आमी ताका ते न्हीद आनी त्या सम केल्या जाल्यार टॅबलेट घेवपाक जाता. सम टायमार टॅबलेट. मायग्रेनाक एक्यूट अटॅकाक आमी मेडिसिन्स दिताची. ताका पेन किलर युजुअली दिताची. नॅप्रोक्सेन म्हळ्यार पेन किलर आसता ते दिताची. मागीर ಕೆಲವು पटी सिवियर आसल्यार इंजेक्शन वरें दिवका जाता. डायक्लोफेनाक इंजेक्शन जेवा वोंकी उणी जावच्या एमिसेट इंजेक्शन्स दिताची. मागीर मायग्रेन प्रोफायलॅक्टीक मेडिसिन्स, डायवॅल्प्रोएट म्हणून एक मेडिसिन आसता, टोपिरामेट म्हणून मेडिसिन आसता, फ्लुनरिझिन म्हणून ಕೆಲವು टॅबलेट्स आसता. ते 6 to 9 months घेवका जाता. 6 to 9 months घेतल्यार ताजे उणी जाता, फ्रिक्वेन्सी उणी जाता. मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगेले स्लाइड्स पळयल्यार म्हणकेची लायफस्टायल मॉडिफिकेशन मस्त इम्पॉर्टंट. स्ट्रेस उणी करका, मेडिटेशन करका, टायमली फूड घेवका, न्हीद उणी जावच्या नज. कंट्रोल कॅफीन म्हणून आसा. जडती आमी मात्या कणकण आसतना काफी पिवची. मायग्रेनान कशें म्हळ्यार तुमी कॉफी घेतल्यार उणी जाता मायग्रेन, बट कॉफी ऑल्सो कॅन ट्रिगर मायग्रेन इन सम. तशीच ऑल्टरनेटिव्ह विटामिन B12 सप्लिमेंट्स दिताची म्हणून तुम्ही बरयला. मी दिनाची, बट इट हेल्प्स. दॅट्स अ थियरिटिकली इट कॅन हेल्प. मिथाइलकोबालामिन. ओके. आता नेक्स्ट या स्ट्रोक हाजे विशयी आमी तुमी पुढे सांगले. स्ट्रोकाक आनी मायग्रेनाक तरी संबंध आसा की? मायग्रेन कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन्स आसता री. मायग्रेन विथ ऑरा आसल्यार दे आर हॅव्हिंग रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग स्ट्रोक. हे मायग्रेनान कसं जाता म्हळ्यार इनिशियल फेसान तू रक्तनाळ हुणी ताजे हुणी जाता. लेटर फेसान तू रक्तनाळान तू सर्क्युलेशन चड जाता. सो मायग्रेन विथ ऑरा आशिल्ल्या मनशाक ते वॅसोस्पाझम कंटिन्यू जाल्यार स्ट्रोक येवचे रिस्क आसता. हक्क कसले पथ्य आसा की आहार बदलप कसले करका की? ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಜಾತಾ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಆಶಾ ಪುರೋ, ಸರ್ಟನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಶಾ ಪುರೋ, मागिरी तुमगेले प्रॉन्स, मागिरी कसं तुमगेले चड सर्ट्रालिन आसचे लायक certain bananas also. These are the things which can trigger migraine. त्याप्रमाणे अवॉइड करका. आमी एक मनशाक आशिल्ले फूड अनेकल्याक जाता म्हणून सांगू जायना. तांगेला आमी एक चार्ट डायरी मेंटेन करू सांगताची. सो कसं तुम्ही घेतील देश तुमकां माथे दुखयला म्हणून. केलो जना चीज घेतल्यार येता. बर्गर तुमगेले पिझ्झा आशिल्लो पण चीज खाल्यार मायग्रेन येता. सो ते आमी अवॉइड करू सांगताची. या नरमंडलाचे आरोग्याक या ध्यान करचे या मेडिटेशन करचे कितले अगत्य? मस्त गती आसा. ते केल्यार आमगेले ब्रेनाक मस्त रिलॅक्सेशन आसता. आमगेले ब्रेनान तू एक सिस्टम आसा ग्लिम्फॅटिक सिस्टम म्हणून. ते युजुअली आमी हायलायट करनाची. कशी आमगेले खंयचेय बॉडीक एक वेस्ट काडच्याक एक
डस्टबिन शे असतं पळय तशी आमगेल ब्रेनान तू एक ग्लिम्फॅटिक सिस्टम म्हूण आसता ते ग्लिम्फॅटिक सिस्टम ऍक्टिव्ह जावक जाल्यार ब्रेनाक रेस्ट मेळका ब्रेना रेस्ट केदन मेळटा आमी न्हिदलेले तेन्ना केलो जन न्हिद हुणे म्हळ्यार तितले वर्क करताची आणि तितलं स्ट्रेसफुल लाईफ सो तसल वेळार आमी ऍक्टिव्ह करक जाल्यार मेडिटेशन मस्त इम्पॉर्टंट योगा मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प आता चेडूवांक स्मरणशक्ती चड जावक जाल्यार ब्राह्मी मुहूर्तारी म्हळ्यार सकाळी 4 घंटा 5 घंटा उठा न्हू एकपानी खावका म्हणटांची तशें जाल्यार तुमगेले प्रकार स्मरणशक्ती चड करूंक कसले औषध आसगी औषध आस बट कितले ते बेनिफिट जाता म्हणून सांगू जायना तुमगेले एकपानी आसच्या पुरो तुमगेले आयुर्वेदांतू ताका मस्त इम्पॉर्टन्स दिताची आमगेल केलो स्टडीसांतूय ते एफेक्टिव्ह म्हूण आसा बट विज कंपॅरिजन टू आमगेले एलोपॅथीक ड्रग्सांतू ते एफेक्टिव्ह म्हूण आमी सांगू जायना बट यूज करेत यूज केल्या निमित्त कसले हार्म ना आणि मेन कसं म्हळ्यार स्मरणशक्ती इम्प्रुवमेंट करक जाल्यार एकच मंत्र आसचे अभ्यास चेडूवान मस्त वाजूका ताका कितले तुम्ही प्रयत्न करता की कितले पटी वाजिता की तेदना तुमगेल्या ब्रेनांत ऑटोमॅटिक जावन आता आमगेल्या मेमरीन तू कशी स्टोर जावची म्हळ्यार आता फॉर एक्झाम्पल एक कसले आमी एक शिकलींची एक पेज वाजल्या आन्सर एक पटी वाजल्या त्या उडगास खाली एक 4 घंटे असता मागीर ब्रेनांत वाईप आउट जाता तू फाल्या दिसा अपास तू त्याची रिपीट केल्यार ते अपास ते ब्रेनान तू स्टोर जाता तो 3 पटी 4 पटी तू वाजितान कसं जात म्हळ्यार आमगेल ब्रेनान तू ते प्रोटीन जावन सिंथेसिस जाता आणि त्या वचून स्टोर जाता आता फॉर एक्झाम्पल तू एक पिक्चर तू अपास त्या पळयता त्या वचून ऑक्सिपिटल लोबान स्टोर जाता आता तुगेल ते एक म्युझिक रिलेटेड आसच्या पूर त्या वचून टेम्पोरल लोबार स्टोर जाता सो most important thing is to practice practice makes a man perfect म्हळ्यार म्हणके सो तू अभ्यास केल्यार ऑटोमॅटिक जावन ते ब्रेनान स्टोर जाता देर इज नो अदर शॉर्टकट्स अदर देन प्रॅक्टिस आता आमगेले 1 घंटो आमगेले आरोग्य भाग्याचे 1 घंटो ऑलरेडी आमगेले जेल्ले आणि 1 घंटे जावन 5 मिनिट जेल्ले तशें हांव एकमेकाला एका खेरी प्रश्न हे मुधी प्रांती विषयी ಸ್ವಲ್ಪ एक संक्षिप्त जावन सांगतावे ओके ये प्राय जालेल्यांत आमी मस्त जावन पळयताची डिमेन्शिया म्हणटाची मरेउतनद कायले ताका डिमेन्शिया मस्त कारणांत आसता ब्रेनात स्ट्रोक जाल्यार मेमरी प्रॉब्लेम जाता ब्रेनात उद्दा भरल्यार एनपीएच म्हणटा नॉर्मल प्रेशर हायड्रोकेफलस म्हणटाचे तांतूय मरेउतन जाता बट आमी विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू अल्झिमर्सांतू या मरेउतन जाता उडगास विसरता तांकां रिसेंट केलेले आज सकाळी कसं ब्रेकफास्टा घेतले कोण येवन उडलयले तुमगे लागीं तांगेलें नांव कळचें त्या पुरे विसरता तांकां ह्या युजली अर्ली स्टेजांत आसता लेट स्टेजांतू तांकां बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आसता म्हळ्यार सांजेर जाली कुळे सन डावनिंग फिनॉमिनन म्हणटाची म्हळ्यार कशी आमगेले सूर्यास्त जातकी तशी आमगेल ब्रेनांत अस्त जाता म्हळ्यार तेदन तांणी कन्फ्युजन चड जाता कसकसे इररिलेवंट उलोवच्या सुरू करताची भायर चोर येयलो मारू येयलो खांपो येयल्यांची आमगेल घर कडेन कोणके आयला मेल्लेल्यान दिसचे पुडली पुरे विशय उडगास येवचे म्हळ्यार नॉर्मल जावन न्हय तांगेल सानपणे विशय तो आयला आमगेले उलोवच्याक तशें पुरे हॅल्युसिनेशन जाता डेल्युशन्स जाता त्या पुरे या सेकंड आनी थर्ड स्टेजांत आसता लास्ट स्टेजांत डिमेन्शियांतू युरिन आनी मोशन तांणी गोत्तन अशी बेड्डांतू पास जाता बट अर्ली स्टेजांत आमी डिटेक्ट करता अर्ली स्टेजांत मेन आसचे विसरचे एस्पेशली रिसेंट मेमरी इम्पेरमेंट सो त्या स्टेजारी तांणी न्यूरोलॉजिस्टाक कन्सल्ट करता युजली अर्ली स्टेजांत आमी पिक केल्यार आमी या प्रोग्रेस जायना अशी प्रिवेंट करूं जाता गाडी राबोवच्या जायना गाडी स्पीड उणी करूं जाता तशी सो ह्या मेडिसिन्स दिल्यार आमी डोनापेझल मेमेंटीन म्हणून वखद दिताची ताजे वटू मेन कसं म्हळ्यार थेरपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिहेवियरल थेरपी केअर गिवर्स मस्त पेशंट्स आसूं हांव आमगेले पेशंट्सां सांगता तुमगेले अन्न जावं अम्मा जावं डिमेन्शिया आसल्यार तांणी तुमगेले आनमने तांणी तुमगेले चेडू म्हण तुमी लेखूका तितले पेशंट्स तुमी पळोवका जाता तांकां मोगान पळोवका आनी तांणी सांगिल्ल्याक आमी आर्ग्यू करूं नज तांगेले कोपू नज आर्ग्यू करूं नज समाधानेर सांगता समाधान भारी मुख्य केअर गिवराक इतले वेळो दर मनीस न्यूरॉन्स एट वर्क म्हणलेल्या विशयारी आमकां माहिती दिले डॉक्टर डी शिवानंद पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता आनी
आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून हांव मागता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. थँक्यू.